कानो आणि दाळीकूय उजो पेटला। कानो तेकलो 70 तुरीची दाळ 150 तेकली। कान्याची साठेबाजी करतले होलसेलरूय म्हारगाय पळून आपले सादोवन घेतात। हॉर्टिकल्चराक लागून गोंयकाराक तातूंतले तातूंत थाकाय। प्रुडंटान मार्केटात वचून परिस्थिती पळयली। महाराष्ट्रात गारांचो पाऊस पडल्यान खंय नवे पीक बाजारात पाविल्ले ना। गोंयाक कानो सध्या कर्नाटक आणि बाकीच्या राज्यांतल्यान येता। पळयात रिपोर्ट। 20-22 रुपया किलान मेळटालो तो कानो आता 70 रुपयांक तेकला। हॉर्टिकल्चरात तातले तातून 55 मऱ्यान चलता। दाळीकूय उजो पेटला। नेमके चौथी कडेन दाळीकूय उजो पेटिल्ल्यान गोडशी करतल्यांची पंचायत। तूरची दाळ 150 रुपया किलाक तेकत आयल्या। रेट आता सामान्य मनशाक परवडना तशी जाल्ली आसा। कांद्यात 80-90 रुपया कितें जाल्ली आसा ना। दाळ 100 वयर गेल्ली आसा। पयलीं परवडटाली आनी आतां चवथ आसा, सामान्य मनशाक हे परवडचें ना। अनु पावसूच विचित्र पडला। एक तर पूर नाजाल्यार पावसूच ना। कांय कडेन गारा। सुरवातीक कानो कुसलो। आता गारांच्या पावसान महाराष्ट्रातले कितलेशेच वाठारांनी पिकूच काबार जाला। एक 15 दिसांक 2000 रुपया क्विंटला फाटल्यान वाडलो कांदो। कांदे म्हणजे थंय आता स्टॉक कमी आसा। नवीन कांदो जावपाचो महाराष्ट्रातलो पळय तो अजून जावंक ना। आता कर्नाटकान नवीन कांदो चालू जाला, पूण आता स्टॉक कमी आसा आनी जो पर्यंत महाराष्ट्रातलो नवीन कांदो येना तो पर्यंत हो रेट अशेंच वाडत वयतले। तोरदाळ तशीच जाली आता 130, 135 ते 150 असो कळटा कितें आसा म्हणजे पावस कमी असल्या कारणान अजून पिकू बी आनी 4 महिने पीक आसा। तर ते सांगता की 4 महिने लागतले म्हणून आनी नवीन पीक घेवपाक। भारतात कांद्याचे उत्पादन चड महाराष्ट्रात। प्रुडंटान महाराष्ट्रातल्या एका होलसेलराक फोन करून कांद्याक उजो कित्याक पेटला काय म्हणून अदमास घेतलो। फार शॉर्टेज आहे ओनियन्स। पहिले एक गारपीट झाल्यामुळे निम्मे ओनियन्स खराब झाले। त्याच्यामुळे ओनियन्सचे थोडेफार रेट वाढलेले आहेत। बट इट इज ट्रूथ दॅट द ओनियन्स आर व्हेरी शॉर्टेज। फार्मरकडे ओनियन्स नाहीत अजिबात, कारण गारपीटमुळे भयंकर नुकसान झालेलं आहे। कांद्याच्या बाजारपेठेचेर नियंत्रण दवरूंक म्हूण सरकार आता पाकिस्तान आणि हेर देशांतल्यान 10,000 टन कांदो आयात करपाची तयारी करता। Maximum onion is coming from Egypt. Some onions are coming from Afghanistan. Some onions are coming from Pakistan. And little bit onions are coming from Dubai. मार्केटात कानो तेकला 70 हॉर्टिकल्चरात तातले तातून 55 मऱ्यान। श्रावणांत पयलींच नुस्तें ना आनी आतां कानोय ना। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। मध्यराती मुरगांव लागसार दर्यांत नुस्तेमारी ट्रॉलर बुडलो। एंथनी नावाच्या ट्रॉलराचेर 5 जाण आशिल्ले। 4 जाण कशे तरी पेवन खारीवाड्या जेटीर पावले। उरिल्ल्या एकल्याक कोस्टल पुलिसांनी उजो पालवती दळाच्या आदारान साल्वार करून जेटीर हाडलो। कुठ्ठाळे सावन जुवारींतल्यान खारीवाड्या वटेन येतना तंत्रीक बिगाड जाल्ल्यान ट्रॉलर खंय दर्यांत बुडलो। खारीवाड्या लागसार दर्यांत मध्यानराती ही गजाल घडली। एक नुस्तेमारी ट्रॉलर बुडटा म्हूण फोन येताच कोस्टल पुलिसांनी दर्यांत वचून बोटीवेल्या एका कामगाराक साल्वार केलो। बाकीचे 4 कामगार पेवन जेटीर पावले। आमकां टेबल कॉल येयले पुलिसां वयल्यान की एक मनीस एक बोट बुडला म्हणून आनी त्या बोटींतले 5 जाण मिसींग आहात। आनी आमी बोट स्टार्ट मारली आनी आमी ऑलरेडी स्पॉटार गेले तेन्ना आमकां फोन येयलो की 2 मनीस ऑलरेडी हांगा पावले म्हणून। एक मनीस मिसींग आहा। मिसींग आसलेलो मनशाक आमी एक्सेस केलो आनी हांगा हाडलो आनी व्हडले ताका मेडिकलाक हाडलो। साल्वार जाल्ले नुस्तेमार प्रुडंटा कडेन उलयले। चलते चलते मैं कुछ काम कर रहा था। चलते चलते ऐसे कुछ अचानक आवाज आया। नीचे उतर के इंजन रूम पे इतना तेज पानी आ रहा है कि उसमें कुछ और कुछ बचने का मौका ही नहीं मिला। थोड़ी देर में 2 मिनट भी नहीं लगा। और कौन कितना लोग था? टोटल 5 लोग थे। कितना लोग बचे? अभी तो 4 का पता चल रहा है, 1 का पता नहीं चल रहा है। कोटाली से हम लोग अंदर जा रहे हैं। किधर से? कोटाली से अंदर जाते हैं। दरिया में जा रहे हैं। किधर ये हो गया? वो उधर आगे जाके पहाड़ में पहाड़ नहीं है। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। फोंडे गोंयची सांस्कृतीक राजधानी। अंत्रूज म्हालात कितलेशेच उदेंते आनी नामनेचे कलाकार। मात फोंडेच्या कलाकारांक नाटकां करतले जाल्यार बरे थिएटर ना। सरकारान आशिल्ले ते राजीव कलामंदीर मोडून नवे कलामंदीर अर्ध्यारूच सोडलां। राजीव कलामंदिराचेर राजकारण चल्लां म्हणून फोंडेच्या कलाकारांचो आरोप। म्हयन्या भितर सरकारान कलामंदीर काम तडीक लावन उक्ते केले ना जाल्यार अंत्रूज म्हालातले कलाकार खंय रस्त्यार देंवतले। आयज म्हाका एक खंत भोगता की ह्या अंत्रूज म्हालांत जी कलेची खाण म्हणून आसा
त्या कलेचे खाणी आयज आमकां एक नाटक जावं कितें प्रोग्राम पळयतलो जाल्यार आमचे कडेन थिएटर आसून लेगीत ना. फावटी सांगलें की ते थिएटर बरें आशिल्लें तें मोडलें आनी तें सारकें करतलें अशें म्हणून. पूण तें सारकें करपाक ताणें इतलो जो टायम घेतला तो टायम म्हाका दिसता ऑलरेडी तांचो क्रॉस जाल्लो आसा. फाटले खेपी 15 ऑगस्टाक तें सुरू करून दितो अशें म्हणिल्लें JIDCचे चेअरमॅन प्रमोद सावंत आनी तांणी 15 ऑगस्टाच्यान आमी फोंडेकार अंत्रूज म्हालांतले जितले कलाकार आनी जितले प्रेक्षक आसा ते रावल्यात तांकां हार घेवन. पूण कसलो हार तो हांव सांगना. एक दीस वेळ पडत जाल्यार तो हार तांच्या गळ्याक पडूंक शकता. सो म्हाजी एक कळकळीची विनंती आसा की तांणी जाता तितले भितर जाता तितले बेगीन लक्ष घालून आमचे राजीव गांधी कला मंदिर सुरू करचें. ना जाल्यार आमी व्हड आंदोलन करतले. त्या वेळा वयले जे मुख्यमंत्री आशिल्ले दिगंबर कामत हेजे कडेन आमी जवळ जवळ 450 कलाकारांनी सह्याचें एक निवेदन दिल्लें आनी त्या वेळार सांगिल्लें आमी की हे थिएटर मोडू नाका. कलाकार जर एकदां उठलो आसत जाल्यार राजकारणी खंयचे खंय पडटलो हेय तांकां खबर आसा. आज फोंडेच्या थिएटरा लागून राजकारण जाता की तुमी बऱ्या भशेन ह्या म्हयन्या भितर ह्या थिएटराचें उद्घाटन करात. ना जाल्यार हेजे फुडें तुमकां त्या थिएटराचें उद्घाटन करपाक मेळपाना. फटीची डिग्री घेवन रजिस्ट्रेशन नासतना दोतोरकी करपी एकल्याक मडगांव पुलिसांनी भितर उडयलो. धल्ला तो डॉक्टर सुनील चौहान. गोवा कॅनाच्या कागाळी उपरांत पुलिसांनी कारवाय केली. सुनील चौहान PhD MA डिग्रीचे फटीचे सर्टिफिकेट लावन क्लिनीक चलयतालो. ताणें वाटिल्ल्या जायराती उपरांत गोवा कॅनान ताच्या उपचारांचे दावे, डिग्री आनी रजिस्ट्रेशनाची चवकशी केली. दोतोर नकली म्हूण कळटनाच भलायकी खात्यान कारवाय केली. चौहानाक शेनवारा राती पुलिसांनी भितर उडयलो. घेऊया एक विराम.